सरकारान 4% वीज दरवाड करपा विशयी घेतिल्लो निर्णय स्थगीत दवरचो, नाजाल्यार होच विशय जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक लावन धरतले म्हूण गोवा फॉरवर्डान शिटकावणी दिल्ली. ताचेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराची जाप. विजय सरदेसायच्या हातूंत 100 कोटीची कामां हांवें केल्या. हो पयसो हांव म्हणना एकदम आमी वाशीत टप्प्यान आमकां वाशीत करचो पडटा, कारण फुडली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता आसतना आमकां पयशांची गरज आसता. खंयचेय लोन सुद्दां घेतले जाल्यार तांकां पेमेंट करचो पडटा. असो सुतोवपाचें आसा की हें खूब चड वाडयलां. आमी चड वाडोवना. मध्यम वर्गीय जे लोक आसा 200 युनिट पर्यंत ताका 2.2% वाडला. जेन्ना तो 400 युनिटा वयर वता तेन्ना तो 4.4%. विजयालोच एक मनीस जो सेक्रेटरी आसा तो कर्नाटकांतलो, तो गोंया येवन जालो. ताणें आपले गांवचे पयलीं पळोवचे ओरिजिनल गांवांत तो पुणेकार आतां ओरिजिनल गांवांत ताणें वचून पळोवचें आनी ताचो रेट गोंयकारां सांगचो तो रेट कितें आसा. म्हणजे लोकांकूय कळलें गोवा गव्हर्मेंट कितलो स्वस्त वीज दिता आनी कर्नाटक वीज तयार करता. गोवा गव्हर्मेंट वीज तयार करना, कर्नाटक वीज तयार करता. कर्नाटक वीज तयार करून सुद्दां तांचो रेट 9 रुपया आसा. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की गोंयचें गव्हर्मेंट जें आसा तें लोकां खातीर आसा. तांकां कांय खबर ना, उगीच येवन गांवांत बोवाळ घालता. तांकां मताय ना इन फ्युचर आनी लोकूय तांचे बरोबर फोंड्या वाठारांत कोणूच रावचे ना. हें सामकें 100%. ते लोक जे बोवाळ घालता ते तांकां व्यासपीठ ना. लोकां आमी कितें तरी करता म्हणून दाखोवपाचें. कोणाचे पंचायती येवपाचो, ताचो एक पंचायती पंच निवडून येवपाचें येना. भाऊसाहेब बांदोडकरा वेळार उबारिल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर बदलपाचें काम आतां चल्लां. त्या खातीर लागपी फंडाक ही दरवाड म्हत्वाची म्हूण सुदीन सांगता. डेवलप आज जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंज करता ते भाऊसाहेब बांदोडकर आसतना केल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर. ताच्या नंतर जे सरकारां आयली आनी फक्त खंय खंय वायरी तुटल्यो, वायरी नवी घालपाक जाय तितलेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर केलें. किंवा आमचो डिपार्टमेंट जवळ जवळ 5,500 कोटीची कामां हातांत घेतला. त्याच बरोबर आज जैका कन्सल्टन्सी सर्वीस एप्रूव जाल्या. PwC ही जी मोठी कन्सल्टन्सी सर्वीस आसा ती जैका खातीर काम करतली आनी आमच्या खातीर काम करतली. आनी तातूंतल्यान आमकां कितलो रिन्युएबल एनर्जीत आनी आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन पावर डिपार्टमेंट कितलो फायदो जातलो तें तुमकां येता ते 2 म्हयन्यांत कळटलें.